Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पीओपीचे म्हणजे कितें आहा मेन म्हणजे नाविलाज मजबूर आहा गणपती कलाकार करपाक जे कोणी मातयेचें काम बंद केलां पळय तांकां इंट्रस्ट ना हितून पूण कस्टमरांक जेन्ना ल्हव मूर्ती आनी कलर बरो जावंक जाय अट्रॅक्टीव जावंक जाय आनी ती ल्हव मूर्ती आनी बरी दिसोंक जाल्यार ताका पीओपी शिवाय पर्याय ना. लोक ते मातयेचे आनी हितून पीओपीचे डिफरंट कितें पळयतात शास्त्र हे पळयनात मातयेचे कितें पर्यावरण पुरक हे पळयना कस्टमर. हांवें नोट केलें कस्टमर पळयता अट्रॅक्टीव दिसोंक जाय व्हडली आनी ल्हव जावंक जाय पयशाचे थंय चिंतिनात. पूण पीओपी उपकार ना आमकां दिसता पण आतां हांव सुद्दां मातयेचे गणपती हांव भितर 50 करता 200 गणपती 50 मातयेचे करता जितले म्हाजे कडेन पॉसिबल जाता तितले कित्याक मॅन पॉवर स्कील वर्कर मातयेन मुरब्बी कलाकार मातयेचो सद्या लोक पावत गेलो आहा म्हणजे कितें आतां कोण इंट्रस्ट घेना मातयेच्या आनी मेन माती मेळना. म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंट आतां गव्हर्मेंटा पेपरार सुद्दां येता की करूं नाका कोण माती खरें पारंपरीक गणपती माती करपी आसात ते तांकां मातयेचे गणपतीच करूंक जाय. पीओपी कितें हाडटात कलाकार लोक पूण कलाकार लोक हाडिना पण डिमांडाक हाडचे पडटा आनी जर हांव 200 गणपती आज करूंक जाय म्हाका मातयेचे जाल्यार म्हाका दिसता 10 मिटराचे गाडयो 2 जायो मातयेच्यो. बरी गजाल आहा. म्हाका दिसता हेचेर खरोच सरकारान विचार करूचो आनी आमी सगळ्यांनी कधी विचार करूया हेचेर करूया जेच्यामुळे वर्सभर आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा. तशेंच हे वर्स 12 म्हणजे कितें एम्प्लॉयमेंट गणपती कलाकार म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कितें मेळटलो एक दोन अशें ना तर चिकन माती हितून जी पॉटरी इंडस्ट्री म्हणटात तितून जे आतां बरे बरे जे इंटेरियर डेकोरेशनचे जे भितर जे लागता पळय ते स्टॅच्यू म्हणून आसता कितें डिझायन आसता कितें आसता सप्लाय जे सप्लाय करूंक शकता की आतां यंग भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट ते करूंक लागले स्वताचे बिझनेस लघु उद्योग करूंक लागले जाल्यार ताका लागून मेन म्हणजे ते शिक्षण घेवपाचें पडटलें. शिक्षण जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान कितें हातभार लावन तो वर्स 12 महिने तो बिझनेसय जालो तेंचे पोटय चल्ले आनी जे आमचे कल्चर आहा ते आमचे सांबाळून दवरपाक कार्यकर्ता तुमची सुंदर कल्पना आसा आणि म्हाका वाटतं ह्याच्यात नक्कीच खरी आम्ही सगळ्यांनी मिळून ऍज अ पेडणेकर म्हणून मिशन फॉर लोकल तर्फे ह्याच्यात विचार करूया ज्याच्यामध्ये जर 50 लोक किंवा 100 लोक कामाला लागतात जाल्यार कितली सुंदर गोष्ट आसा. खरंच काहीतरी आम्ही एकत्र येऊया आणि काही बरा करूया. सरकारान याच्यात बरो विचार करूचो. जर 50-100 लोक जर कामाक लागले पेडण्यात त्याच्याशी सुंदर गोष्ट काय जर पेडण्यात 100 नक्कीच बाकीच्या तालुक्यांनी कितलेशेच लोक लागतले.